आता सगळे मशिनान काम करपाचें आयल्यान तुमी हातीन कित्याक काम करता? उबराक वयता आनी ते मुंगर भितर वयता आनी मागीर ते मशीन फसता आनी ते काम थंय पेंडींग उरता. हय. पाणी हें तुका चिकल चड जाल्ले कारणान भितर नेमता भितर. आनी आतां मशिनान जे हें सांगतले न्हू लायतले हय. रोप लायतले तेन्ना ह्या जाग्यार मशीन चलतले तुमचे? आतां हे एंडाचे वर्सां येयलें न्ही हें मशीन, हय. तेन्ना आतां फुडें आतां आमकां तेजी तयारी करची पडटली तशी. अंदू जावचें ना तुमच्या शेताक? न्हू आतां सद्या तरी जावचें ना. आतां तो 10,000 स्क्वेअर मिटर म्हणटा तो पूण मशीन हांगा चलयतलो आनी हें लायतलो रोप लायतलो. हय. 10,000 स्क्वेअर मिटर लायतलो तुमच्या एका मशिनान चलोवंक मेळचें ना? हे थोडे जमीन हांगसर फसता, मशीन फसता म्हणून आमी आतां तें मशीन फसपाचें कारण कितें? भितर वयता भितर नेमता. नेमता म्हणटा खातीर तुमी थोडें पाणी उदक आडोवन ताका सुकें करूंक शकना? करता तशेंच तेंच चलता आतां. पाणी भायर घालून आतां तें सुकें करपाचें करता. पूण हें उदक खंयचें येता? दर्याचें येता काय टाकयेचें येता? हेजे दोंगराचें दोंगराचें. निसतन येता पावसाचे पासून जावं आतां उदक. आमी आयकलें की थंय तळी आसा ती लीक जाता आनी सगळीं शेताक येता म्हणून. हय. मागीर तेजे तुमी कित्याक उपाय अजून हें करनात? अजून तेजेर काय तरी हें करूना आतां तें. तुमी केन्ना तुमच्या वरिश्ठाक सांगलेलें? चलता तेचे उलोवणी चलता ते तळ्याचे विशयार चलता. तळ्याक ते कितें तरी ते तळ्याचें नांव कितें? नवदुर्गा नवदुर्गा देवळाचें. मागीर तेंच्यांनी कितें सांगलां? तेंच्यांनी मिटींग घेवपाचें. मिटींग घेवन ते म्हणजे तयारी चलता तेंची. मिटींग बीन घेतलेली तेणी ते उसपाचें अशें म्हणून उसपोन तेची तयारी हें करची अशें म्हणून. म्हणजे सद्या ते तेंचे खंय पावलें तें अजून खबर ना पूण काम तुमकां तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना? उसकोवपाची तेणी तयारी हें केल्या पूण तेंगे खंय प्रोसेस आसता अजून पळोवना कळटलें.